नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय आसा तो राज्यातल्या अलायन्स सरकाराचो. एक वटेच्यान दीपक ढवळीकार म्हणटा आपूण शिरोड्या पोटनिवडणूक झगडटलो, मांद्रेचें कितें तें अजून स्पश्ट सांगनात. आनी दुसरे वटेच्यान गोवा फॉरवर्ड कितें करतले हें म्हाका दिसता दीस येतात तशें स्पश्ट जातलें. सो ह्या अशा डिसिजनांचो राज्याच्या सरकाराचेर आनी अलायन्साचेर कितें परिणाम जातलो हाजेर आमी भासाभास करतात. चार मानेस्त पयले आसात भाजपाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन दत्तप्रसाद नायक, स्वागत. दुसरे आसात मोगोचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन डॉक्टर केतन भाटीकर, स्वागत. तिसरे आसात गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकर, स्वागत. आनी चौथे आसात लोकमताचे संपादक राजू नायक. राजू बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. दीपक ढवळीकाराचे जेन्ना हो निर्णय आनी नाल्ल बिल्ल सगळें फोडपाचो जो एक प्रसंग आसा पावस म्हयन्याच्या पयलीं तो जेन्ना तुमी पळयलो विथ ऑल दी अंडरस्टँडींग ऑल दीज निटिगिटीज, कितें तुमकां दिसलें आनी ताजो परिणाम कितें जातलो? स्पश्ट जर सांगपाचें जाल्यार न्ही, हांव हे तीन ताजी कारणां आसात. तीन हांव मुद्दे सांगता. एक म्हळ्यार दीस इज अनैतीक. तुमी जर सरकारान आसा दोन तोंडान जर वावुरता, दीस इज टोटली रॉंग. नंबर 2, घराणेशाही. जितले म्हण कितें इलेक्शन आहा सगळे कडेन आपणे लडप, जितले पोस्ट आहा आपणे कडेन जावप. आनी थर्ड वन इज करप्शन. एका राजकीय तत्वज्ञानानूच म्हणलां ही अशे तरेची घराणेशाही कित्याक जाता. सगळीं पदां आपल्या कडेन दवरपाक कित्याक जाय? कारण सत्तेची पळय जितली पावर आहा, सत्तेची पळय जितली स्थानां ती आपल्या कडेन दवरप बिकॉज ऑफ द करप्शन. म्हणजे इतले वायट पद्दतीन गोंयांत चल्लां फाटले कांय तेंप. घराणेशे जवळ 7 ते 8 घराणी हे सगळे राजकारणान आसात. जें कितें राजकीय उपलब्ध ताका वेंग मारप, जें कितें खावपा मेळटा थंय मारप. पॉलिटिक्स हॅज बिकम करप्शन. कळटा? राजकारणाचो अर्थच करप्शन असो जाला. आनी ताका लागून गोंयचें हें जें पळय मळ आसा एका तेंपार आमी म्हणटाले बरें, आमचे सारके खूब उत्साही लोक ह्या हाजे कडेन बरे उत्साहान आनी उमेदीन पळयताले. आज विटल्यात सगळे लोक. किशोर बाब, कितें दिसता हें पळयतकीर? म्हाका दिसता आतांच राजू नायकान जें सांगलां तें डिनाय करपाक तशें जावचें ना. पूण अशी कितें परिस्थिती निर्माण जाल्या की दीपक ढवळीकर हो प्रियोळ मतदारसंघाचो आमदार आसलो, मंत्री आसलो. प्रियोळ मतदारसंघान तो इलेक्शन लडयलें तेणी. आतां शिरोड्यान वचपाचें नेमकें कारण कितें? कारण शिरोड्यान एक नवीन संदी निवडणूक लडोवपाची मेळटा म्हणून शिरोड्यान वचपाचें कारण. बरें, तुमी सरकारान आसा. म्हणजे म्हाका एक गोश्ट दिसता की एक महाराष्ट्रांत थंय शिवसेना आनी गोंयान MG सरकारान आसतना स्वताच्याच सरकाराच्या घटकाचेर टिका करप, तांकां इशारे दिवप, तांकां डेडलायनी दिवप. बरें, कांयच जायना. डेडलायनी आतां जर ते मेजूंक जर बसात जाल्यार डेडलायनीचे व्हडले लिस्ट तयार जातलें, पूण कृती कांयच ना. पूण हेतूसून एक समाजान चुकीचो संदेश वयता त्या पक्षा बद्दल आनी त्या लिडरा बद्दल. आनी जशें आतां राजू बाबान सांगलां तशें की मागीर लोक प्रत्येक गोश्ट बाबा हें अमक्या खातीर घडटा, हें करप्शना खातीर घडटा, हें घराणेशाही खातीर घडटा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी मागीर ऑटोमॅटीक येतात. कसो डिफेंड करतलो कितें? पयलीं म्हणटे राजू बाबाक सांगूंक सोदता हांव की हातून डबल फेस अशें कांय ना. कित्याक जर आतां पळोवपाक गेल्यार हे प्री पोल अलायन्स नाशिल्लें, हे पोस्ट पोल अलायन्स आशिल्लें. आनी दुसरी गजाल, आमकां आमची पार्टी वाडोवपाक पूर्ण तरेन आसा. आमी भाजपा बरो आसाच, हाजेर भाजपाचे विरुद्ध अशें ना. आनी कित्याक आमी आमची पार्टी वाडोवची न्ही? काँग्रेसचे आमदार सोडून वतात तेन्ना आमकां मोगो कांयच खबर नाशिल्लें, इन्क्लुडींग BJPचे लिडर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सराकूय कांय खबर नाशिल्लें. सो हो डिसिजन तांचो आशिल्लो भायल्या भायर. मोगो पक्ष म्हणून आमकां आमचो पक्ष वाडोवपाक जाय आनी 3चे 4 आमदार जाल्यार आमी भाजपा बरोबरूच उरतले. जेन्ना दीपक ढवळीकर जिखून येतले शिरोडा तेन्नाय भाजपाक आमी बलकटूच करतले, भाजपाक आमी वीक करचे ना. सो हांगा डबल फेसाचो प्रश्नूच जायना. पयली म्हणटा ती गजाल. दुसरी गजाल, फॅमिली म्हटली. म्हाका दिसता आजकाल खुबशे अशे मिनिस्टर आसात जे पार्टीचे प्रेजिडंट आसात. ताजो मिनींग हें न्ही की फॅमिली शाही चलता. आज सुदीन ढवळीकर 18,000-19,000 मतांनी जिखून येता. जर ते करप्टेड आशिल्ले, जर ते घराण्याशाहीचे लोक आशिल्ले, आज लोक इतले हुशार जाल्ले आसा. जो मनीस काम करता, जो मनीस वोटरांक पावता, जो मनीस लोकांक जॉब दिता, जो मनीस घरा दारां बांदून दिता, जो मनीस रस्ते करता, जो मनीस सगळ्या गोरगरिबांक पावता, तो मनशाक घराण्याशाही लागना. आनी तशी जर घराण्याशाही आसली जाल्यार वायटूय ना. कित्याक 18,000 मतां म्हाका दिसता खंयचोच मनीस गोंयांत तरी एट दीस मोमेंट असो ह्या पद्दतीन जिखून येना. आनी तिसरी गजाल म्हणटा ती, आमी गव्हर्मेंटाचो खंयच घात करना. आज मोगो आसा आनी गोवा फॉरवर्ड आसा. गोवा फॉरवर्डान जाटे आमचे आमदार आसात तांची पंचायत हातान घेतली. तातूंत हांव विजय सरदेसायक वायट म्हणना. विजय सरदेसाय बरो लिडर म्हणून ते पंच ताचे कडेन गेले. तशेंच आज भाजपाक आपली पार्टी वाडोवपाक पूर्ण तरेन आनी आमी पूर्ण पाठिंबा आसा.
सो भाजपाक भाजपाचो रायट आसा, मोगोक मोगोचो रायट आसा आणि गोवा फॉरवर्डचो रायट आसा. विच एवर अँड हुएवर इज अ गुड लीडर विल विन द इलेक्शन. सिंपल एज दॅट. हे अलायन्साची नवीन डेफिनेशन बिकॉज दिस इज अलायन्स तुम्ही आम्ही wrong येऊया, समजता. त्या definition कडे ना, आम्ही तू येऊया. alliance wrong समजता. हे प्री पोल अलायन्स जाऊ ना, हय. गव्हर्नमेंटाक तेको दिला आणि मोगो आणि भाजप हे बऱ्या तरेन गव्हर्नमेंट बरें चलयता. हांव येता ताजे कडेन त्या डेफिनेशना कडेन. तांचें एक हें आसा की आमी तुमचेच पूण आमी तुमचे विरुद्ध झगडटात तरी आमी तुमचेच. आतां तुमी म्हणटा ते तुमचेच म्हणून. आता तिनूय आमचे पॅनलिस्ट जे आसा हय तांच्यांनी आपले जे मुद्दे मांडले तातूंत खंय ना खंय एवरीबडी इज रायट इन देयर ओन वे. बट दीस अलायन्स दीस गव्हर्मेंट हाजे जे लिडर्स आसा हे आसा माननीय सुदीन ढवळीकर आनी आसा माननीय विजय सरदेसाय. आनी वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट दीपक ढवळीकर इज नॉट गोइंग टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन. नॉट गोइंग टू He is not going to contest these elections. He is going to wholeheartedly support the Bharatiya Janata Party candidate. And we are very confident about it. जी गोष्ट जावचीच ना सो म्हाका दिसता ताजेर व्हडलेशें हे म्हणटात की आमी उरना. कॉन्टेस्ट करप किंवा आमी कॉन्टेस्ट करतले हाची घोशणा करप हातूंत भितर कांयच चुकीची ना. तुमकां ते चुकीची दिसता काय दिसना? प्रश्न हांगा चूक किंवा तोच ना प्रश्न चूक न्ही. ना दॅट इज नॉट द थिंग. आतां कितें आसा पळय जशें हांवें म्हणलें द्या लिडर इज सुदीन ढवळीकर. हय आज पर्यंत सुदीन ढवळीकराच्या तोंडांच्यान आमी एकदां आयकुना दॅट दीपक ढवळीकर इज गोइंग टू कंटेस्ट. तांच्या पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर. लवू एक उलयता तो एक उलयता तांच्याय भितर मानगडी चालूच आसा दॅट एवरीबडी नोज. आनी जशें केतनान म्हणलें की काँग्रेसीचो थंय कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी हें तें सगळें तशेंच आमच्याय संपर्कान खुबशे आमदार आसता. आमी पळयता न्ही कोणाक मोगोचे आमदार घेवपाचो. असतात. पण हांवें म्हणलां आमच्या संदर्भान खूब संपर्कान खूब आमदार मोगोचे आसता. आमदार सो असतात. कोण आमी घेवचो कोण ना घेवचो हाजोय विचार आमी करता न्ही. हांव विचारते प्रश्न हांवें तुका सिंपल हांवें तुका सारकें सिंपल आन्सर दिला. 40 आमदार आसा सगळे आमच्या संपर्कान आसता काय आसना. आनी दुसरो विशय जो मेन विशय आसा हांव विचारते प्रश्न वी आर भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट दॅट दीपक ढवळीकर विल नॉट कॉन्टेस्ट. एब्सोल्युटली ही विल नॉट कंटेस्ट. आनी माननीय मंत्री सुदीन बाब तशेंच विजय बाब जे आमच्या अलायन्साचे प्रमुख घटक आता आसा स्पश्ट ते विचार. पूर्णपणे नरेंद्रभाई मोदीक प्रायम मिनिस्टर करपाक आनी आमचो शिरोडेचो आनी मांद्रेचो हे दोनूय सीट आमकां हाडपाक हा अनेक प्रश्न पूर्ण तांचो आमकां सपोर्ट आसता. हा अनेक प्रश्न विचारता अपेक्षा दवरता की ह्या प्रश्नाचे तरी म्हाका स्ट्रेट उत्तर मेळटलें. ते जेन्ना सांगतात की कॉन्टेस्ट करतले म्हणून आनी ते जेन्ना इतली सामकी नाल्ल फोडटात आनी प्रचाराक सुरवात करतात तुमकां हें खटकता काय खटकना? प्रश्न केन्ना खटकपाचो. किंवा दुसरो प्रश्न असो हांवें आसा. तुका तूं सिंपल विचारता आम्ही एमजीचे खंयचं बटन मुगेलो प्रश्न चड बरे तरेन तूं विचारपाक शकतालो विचार. जेन्ना हांव कॉन्फिडंटली खंयचं बटन दामल्यार एमजी सरळ जाता हाची तुमकां कळाशी तुमकां जमले बरी. पळय आमचो जो आमचे सगळे जे नेते आसा हांचो सामकें बरें रिलेशन सुदीन बाबा कडेन आसा आनी विजया कडेन आसा. दीपक बाबा आनी हो सी लेट अस टॉक अबाउट द लिडर्स ऑफ द पार्टी. ओके आतां दत्तप्रसाद नायक कितें उलयलो बीजेपी हें करतली तें करतली म्हणल्यार बीजेपी ती करची ना. आमचे जे लिडर्स आसात ते उलयतले. दीपक ढवळीकर अध्यक्ष तांच्या पक्षाचो. हा लोवी जनरल सेक्रेटरी दिसता. हाव यू रिएक्ट? ते म्हणटात की तुम्ही फक्त स्टंट करतात ना, ना, आणि ताणे- कॉन्टेस्ट ताणे- विंटेस्ट करपाचो तुमचो काय विचार ना? दत्तप्रसादान कितें मेळटा ते भितर ना बदल ना घालप. ना दत्तप्रसादान स्टंट करता म्हणूच ना. तू कॉन्टेस्ट करना ना म्हणटा. ना ते ताजे एक सी ही इज व्हेरी ऑप्टिमिस्टिक अँड इन लाईफ यू हॅव टू बी ऑप्टिमिस्टिक. Ah. बट वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह. वी हॅव गॉन अहेड. यू आर ऑल्सो ऑप्टिमिस्ट. No, no, no. I am very positive and I know that MGP is contesting in Shiroda and winning with a thumping majority. We are, and see, मोगोचे लिडर सुदीन ढवळीकर नो डाऊट तांचे 3 आमदार भाजपा बरोबर आसा ताजेरय कांयच दुबाव ना. पण आमचे अध्यक्ष आणि सगळे सेंट्रल कमिटी मेंबर हे थंय आशिल्ले आनी ताजे डिसिजन जाल्ले आसा. आमी साईबाबा बोरये वचून देवाक नाल्ल दवरला. थंयच्या नवदुर्गेक गेल्ले आसा. काल आमी आतां हांव लास्ट 7 दीस कंटिन्युअसली रातचो 11-12 पावता. त्या तरेन आमचो आतां 49 आमचे वुमन महिला विंग्स आमच्यो काल पर्यंत रेडी जाल्ल्यो आसा. सो फाटीं सरपाचो प्रश्नूच ना. आमी मोगो शिरोडा लढयतले आणि आमी मोगो शिरोडा जिखतले. एक जो प्रश्न आसा एक जो प्रश्न आसा जो राजू बाबान सुरवातीक काडिल्लो तो म्हळ्यार हे नैतीक दृश्ट्या कितले बरोबर. कारण तुमी सरकारा भितर आसात आनीक रुलिंगाच्याच एका कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट
न्ही, तुम्ही इलेक्शन तुम्ही झगडपाचे एक समजना हे दोन्ही आमदार जे देवल्यात ते भाजपाचे देवना जाल्यार नैतीक येता. सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स वेन ते भाजपाच्या सिम्बॉलाचेर कॉन्टेस्ट करताले न्ही 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 ते पळय तशें अर्ध कमळाचेर तसो जाल्यार तूं पार्टी केन्नाच आमची वाडची ना. आज हे दोन्ही आमदार जे जमल्या देवल्या ते काँग्रेसीचे देवल्यात, हे भाजपाचे देवले ना, हे समजून घ्या. फाल्यां आनी तूं कितें खात्री घेता की हे जे देविल्ले आसात हे परत पार्टीक धोको दिवचो ना म्हणून. सो ऑन वॉट बेसीस आमी हे करपाचे. एज फार एज शिरोडा एंड मांद्रे इज कन्सर्न, एज फार एज म्हणजे लास्ट इलेक्शनाचो जर रिजल्ट घेत जाल्यार आमचे कडेन खंय कितें चुको जाल्यो आनी खंय आमी कमी पडले हाचें सगळें असेसमेंट आमचें जाल्लें आसा. एंड वी आर रेडी टू फेस एनी सिट्युएशन हुएवर इज ऑपोजीट अस. And we are confident we will win these elections. Including Deepak Dawlikar. See, I have said whoever, म्हणजे whoever. हय Let me not name anyone. नाही, ते मुझे काम. भारतीय जनता पार्टीची थंय ताकद जी आसा खूब वाडिल्ली आसा. आमी आमचे ज्यो कितें ग्रावंड वर्क करपाक जाय तो जशें आतां ताणें म्हणलें की नाल्ल फोडटकीर ताणें चालू केलें म्हणून आमी हें फाटलीं 2 वर्सां जालीं आमचे सारकें व्यवस्थितपणे थंय चालू आसा. एक बरो मुद्दो काढलो म्हाका. आय वॉन्ट युअर रिस्पॉन्स ऑन आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते हय. आमचे सगळे कार्यकर्ते जे स्थानिक आसा आनी ताच्या बरोबर जे आमचे सुभाष बाब जे आसा तांच्या बरोबर सगळे तांचे कार्यकर्ते एकठांय जावन एक स्ट्रॉंग भारतीय जनता ताणी एक बरो मुद्दो काढलो. ताणी मुद्दो काढलो की राईट नाव हे मतदारसंघ भाजपा कडेन आशिल्ले, थंय काँग्रेसचो आमदार आशिल्लो. आज काँग्रेसच्या आमदारान राजीनामो दिला. सो द बॅटल फील्ड इज ओपन. बीजेपी शुड नॉट क्लेम दॅट हे आमचे मतदारसंघ अँड शुड नॉट एक्सपेक्ट की एमजीन कॉन्टेस्ट करपा जायना म्हणून. आय हॅव मेड अ व्हेरी सिंपल स्टेटमेंट हय म्हज्या प्रश्नाचे that उत्तर we are confident honorable minister Shri Sudhin Dawlikar is going to fully back Shri Subhash Shirodkar on a Bharatiya Janata Party ticket. हे दोन्ही वर्जन्स ऐकत Situation come what may, हय. Bharatiya Janata Party is going to win both the seats with a good majority. ही दोन्ही वर्जन्स ऐकत की तुका कितें दिसता. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे म्हाका बरें दिसता बरें दिसता. की केतन भाटेकारा सारको एक यूथ हय ज्या उमेदीन आणि ज्या उत्साहान तो आयज मोगोची बाजू मांडटा पळय एक बरें दिसता मनाक. कारण खूब जुनो पक्ष त्या पक्षान आतां मेरेन आतां सेंट्रल कमिटी सुद्दां जर तूं पळयशी जाल्यार यूथ असो कोण ना. सळसळत्या रक्ताचो तांकां एक आतां बरो लिडर मेळ्ळो आसा आनी त्या लिडराक ह्या पक्षा बद्दल आनी तो पक्ष कितें करतलो हेच्या फुडें तेच्या बद्दल ताका जबरदस्त कॉन्फिडन्स आसा. इतलो कॉन्फिडन्स आसा की म्हाका दिसता ही रिप्रेझेंटेटिंग युथ्स हू आर टुवर्ड्स एमजीपी कडेन बरे आशेन पळोवपी जो यूथ आसा पळय तेचे विचार आनी केतन भाटेकाराचे विचार सामके जुळटात. पूण अनुभव वेगळो सांगता. अनुभव सांगता की एमजीपी जे दाखयता पळय तशें केन्नाच कांय करिना. एमजीपी शेवटच्या टायमार घात करता आनी मागीर कोणाकूच उलोवपाचें आनी तेंच्यांनी सेंट्रल कमिटीन मनीसूय अशें दवरल्या जे जेंची बाबड्यांची उलोवपाची सुद्दां ताकद ना. जे उलयताले ते आयज खंयच्या खंयच पडले. कॉन्फिडन्स केतन भाटेकाराचो एकदम परफेक्ट. ही इज एब्सोल्युटली रायट की तो मतदारसंघ हो बीजेपीचो न्हू, तो काँग्रेसीचो मतदारसंघ. तांकां पूर्ण अधिकार आसा. पूण आयज तो सांगता ज्या दिसा निवडणूक जातली आनी ज्या दिसा खऱ्या अर्थान थंय एमजीपी लढतली बीजेपी वांगडा तेन्ना केतन भाटेकाराक मानपाचो तेन्ना खरें म्हणपाचें. आनी तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की खंय तरी आतां एमजीपी चेंज जाता. ह्या युथांच्या मेंटेलिटी प्रमाणे एमजीपी वचोंक सोदता आमी एमजीपीक बरें भवितव्य येवं शकता. हे दोन्ही गजाली ऐकत तुमकां कितें दिसता राजू? आय कम टू यू. सेकंड हांव पार्टीन भितर कित्याक सरलो जेन्ना म्हाका पार्टी प्रेसिडेंटान आनी इवन लवू मामलेकार जनरल सेक्रेटरीनूच म्हाका फुडें हाडलो आनी सुदीन दवळीकर साहेबान आमकां ती पळय म्हाका ओपन 18 मार्चाक हांवें ऑफिस ओपन केलें 2018. त्या नंतर म्हाका कंप्लीट फ्रिडम दिले आनी घे म्हणटा तूं चले म्युन्सिपालिटी जिखोवन हाडटा कशी कळ्ळें. रायझींग पोंडा हे पॅनलाचेर हांवें म्युन्सिपालिटी पॅनल घाले आनी आज फोण्या आमचो मोगो चेअरपर्सन बसला ना. कित्याक सांगता तुमकां कॉन्फिडन्स दिलो कसो आयलो हो कॉन्फिडन्स पार्टी लिडरा खातीर आयलो. हे दोन्ही वर्जन्स आयकतकीर तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता अशें की दोन्ही बीजेपी चुकता एमजी चुकता. हांवें म्हणलें तसो नैतिकतेचो जर मुद्दो पळयत सरकार एका तोंडान उलोवपाक जाय तें आतां दिसना. सरकाराक वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या कडल्यान ओडटात आनी मनोहर पर्रीकार जर दुयेंत आशिल्ल्यान फाटले 6 म्हयने ह्या सरकाराक एक असो चेहरा ना किंवा एक अशी एंटिटी अशी दिसतीच पडना. ताका लागून एमजीपी जाय ते करता आनी तातूंत दोश भारतीय जनता पक्षाचोय आसा. एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठरोवप हे सुरवातेक कांय गजाली ठरिल्ल्यो न्ही. घटक पक्ष आसात, अपक्ष आसा ह्या सरकारा बरोबर. इनफॅक्ट भाजपात हांची शक्तीच ऑपोजिशना परस कमी आहा. 13 जाण जिखून आयिल्ले.
अशा वेळार सगळ्यांक एकठांय घेवन जर वचपाक जाय आशिल्लें जाल्यार सगळ्यांक एक कॉमन मिनिमल प्रोग्राम ठरोवप, एक पॉलिटिकल एक अजेंडा ठरोवप आनी कांय मिनिमम गजाली राजकारणाच्या दृश्टीन चलोवप, सरकार चलोवप आसाच, हें करपाक भारतीय जनता पक्षाक दारूण अपयश आयलें. ताका लागून जाता अशें की MGP आपल्याक जाय तें ओडटा, एका अर्दान गो फॉरवर्ड ते ओडटात आनी सरकार आज अशें भाजी जावन पडला. तांचो जो आर्ग्युमेंट आसा की तुमी जो नैतिकतेचो प्रश्न काडिल्लो तो हांगा लागू करपाक शकनात, कारण मतदारसंघ काँग्रेसीचे आमदार फोडून भाजपा भितर हाडटनाय आमकां विश्वासांत घेतलो ना. सो आज तो मतदारसंघ आमी ओपन मतदारसंघ म्हणून पळयतात आनी फाल्यां तांचो मुद्दो सामको बरोबर आसा. पूण हांवें म्हणलें तशें नैतिकता दोगूय जाणां लागता. दोगूय जाणां लागता म्हळ्यार दोगूय जाणांनी एकठांय येवन लोकां मुखार ही शोभ जाल्ल्या. आनी तो हांवें एकदां म्हणिल्लें अशें की आतां जर इलेक्शन जालें जाल्यार BJPचे 2 ते 3 जाण येतले, ताजे वयर येवचे ना. लोकांक वीट आयल्या हांची, लोकांक दिसता हें सरकार पडल्यार जाता. सो ह्या परिस्थितीर भितर हें जें पळय नाटक चल्लां दीस इज सामकें वायट. आनी अशे तरेन जर एक अफवा आमी आयकल्या की काँग्रेस आनी MGP एक जाले, म्हणजे एक छुपा अजेंडा ताणें घेवन मुखार आयल्यात की एक कडेन तुमी आमकां सपोर्ट करात, दुसरे कडेन आमी तुमकां करतले. मागीर BJPक सामको अडचणीन हाडून आतां ते अडचणीन आयल्यातच वेगवेगळ्या कारणां लागून तांकां आनीक अडचणीन हाडपाचो प्रयत्न. म्हाका दिसता हें करचे परस तो सीट कोणाचोय जावं, MGPन जर भायर सरून जर बरे तरेन ऑपोजिशन जर आज केलें, आज खरें बरें ऑपोजिशनाची गरज आसा. बरोबर. MGP जर भायर सरिल्ली आनी तांकां कापासाद ना, कारण इतले सगळे प्रोजेक्ट ते घेवन बसलात, 25,000 कोटीचे तरी प्रोजेक्ट एक BJPन MGPक दान दिल्ले आसात. सो ते सगळे दान घेवन तांचे ते इतले जड जाल्यात. म्हाका दिसता हें आनीक तांकां दान तांचें पोट भरून दानाच्या दबावा खातीर सकल दबल्या म्हणटा. एक गजाल म्हाका सांगात व्हेरी फ्रँकली, तो ताणें मुद्दो काडलो तो की ही जी गजाल चल्ल्या आमी करतले, तूं म्हणटा की ना घडये करची ना, मागीर हुएवर कम्स वी आर रेडी. तुमकां दिसना तुमच्या सरकाराची प्रतिमा हातूंतल्यान खूब डॅमेज जाता हें अशें जावन? आय एम आस्किंग यू अ व्हेरी फ्रँक क्वेश्चन. See, first and foremost, Deepak Devlikar is not a part of the government. He is not an MLA. He is a MGP president. Yeah, he may be a MGP president, but he is not an MLA. So, जे governance विशय आसा, सो तातूंत ताका मदीं हाडून म्हाका दिसता अर्थ ना, बिकॉज इट इज अप टू द MLAs टू गव्हर्न. सो दुसरो जो विशय आसा, आतां जशें हांवें परत म्हणलें, आमची संघटना थंय इलेक्शन लडटली, आमचे कार्यकर्ते थंय सक्षम आसा. ना, म्हजो प्रश्न कितें आनी आशिल्लो, आमचे हें जेन्ना जाता तेन्ना सरकाराच्या प्रतिमेक तोडो वता काय ना? पळय, जशें हांवें तुका परतें म्हणलें, दीपक देवळीकर ही इज नॉट एन MLA. सो द क्वेश्चन ऑफ सरकाराची प्रतिमा आनी हें सगळें, ऑफकोर्स लेट अस एक्सेप्ट की आज विनय तेंडुलकर पक्षाचो अध्यक्ष म्हणून काय अधिकार आसा, तशेंच दीपक ढवळीकराक पक्षाचो अधिकार. सॉरी विनय तेंडुलकर इज अ राज्यसभा एंड फ्रॉम गोवा. सो ही रिप्रेझेंट्स ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ गोवा. न्ही, ताका अध्यक्ष म्हणून तशे अधिकार आसात कॉन्स्टिट्युशनली. That's what I'm saying. So दीपक ढवळीकराक अध्यक्ष म्हणून तो आमचो विनय तेंडुलकर सर गव्हर्नन्सान इंटरफियर जायना न्ही. सो लेट अस नॉट गेट गव्हर्नन्स इन बिटवीन पार्टी वर्क. सो म्हजें म्हणणें कितें, विनय सर जे आसात ते अलायन्स आमदारांची डेफिनेटली ही हॅज अ से इन द गव्हर्नन्स. तुमच्या अलायन्स आमदारांची पक्षांची न्ही. सुधीन ढवळीकर, बाबू आजगावकर आणि दीपक पाऊसकार हांची भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारा बरोबर अलायन्स, मगो आणि भाजपाची अलायन्स न्ही. आयच्या क्षणाक सुधीनान एकूय स्टेटमेंट करूना की दीपक इज कंटेस्टिंग. दुसरें जो नैतिकतेचो विशय आयलो थंय बीन जशें हांवें म्हणलें, खूब जाण आमदार आमच्या संपर्कान आसा. आतां ते म्हणटा तो काँग्रेसीचो सीट कोणाक घेवपाचें आनी कोणाक घेवपाचें ना हाज्यारूय आमी नैतिकता पाळिल्ली आसा. सो म्हाका दिसता आय एम लावड एंड क्लियर ऑन वॉट आय हॅव टू. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. नैतिकता हो शब्द आसा पण नैतिकता एकूच म्हणटा तू प्रश्न विचारता, आय एम व्हेरी हॅपी ऑन दिस. कशें पळय तो म्हजे प्रश्नाचे सरळ उत्तर महादेव नायकाचो स्टेटमेंट आयला जो BJPचो आज मेरेन निश्ठावान कार्यकर्तो आमदार की तो काँग्रेसी कडेन आपूण वचपाक तयार आहा ताजो स्टेटमेंट आहा. तो काँग्रेसींतल्यानूच आयात केल्लो BJP. आता परत ताणें 2 जाण काँग्रेसींतल्यान आयात केल्या. म्हणजे कार्यकर्ते घडोवप, कार्यकर्त्यांतल्यान बरे लिडर घडोवप, लिडरांतल्यान बरे आमदार घडोवप, ते MGन घडत ना. संघटना तांणी मुद्दाम काबार करून उडयल्या MGन इतल्या खातीर, कारण घराण्याची ताका चलोवपाक आपल्याच लोक खंय घालपाचे आनी सत्तेचो पळय शेअर आहा तो आपल्या. तशेंच MG तशेंच ना कार्यकर्त्यांचो येदो व्हडलो पक्ष बाबू जिखून येवचेच नाशिल्ले. नैतिकतेचेर म्हाका दिसता न्हू, नैतिकतेचेर आतां ह्या परिस्थितीत इलेक्शन इज ऑलवेज टेम्पररी फेज. हे आता पळय जे सगळो गोंधळ चल्ला
हाका जशें हांवें फाटल्या तुज्या डिबेटीक म्हणिल्लें, दीस इज द मॅन्डेट गिवन बाय द पीपल. म्हाका एक गजाल सांगा. आमकां हय असेंब्ली जी दिली एक नैतिकतेचेर आमी उलोवपूच ना, कारण नैतिकता अजिबात काय पत्रकार तरी उलोवया रे. आमी उलोवया. शब्द तरी तो एक शब्द आसा, तो एक शब्द आसा, हे तरी लोकांक कळनी नैतिकता म्हणून. एक गोष्ट म्हणजे पहिली म्हाका एक गोष्ट स्पश्ट करूंक जाय हांगा. आतां दत्तप्रसादान प्रशासन खूब गोष्टी बऱ्यो शांतपणान सांगले आनी म्हाका बरें दिसलें की दत्तप्रसाद खंय तरी आतां शांत जाता आनी तो जितलो शांत जातलो तितलो तो यशस्वी जातलो. एक जालें. आयज सरकार जें चल्लां पळय, सुदीन ढवळीकर आणि विजय सरदेसायान सरकाराक पाठिंबो दिवंक ना, हे पयलीं हांव स्पश्ट करता. तेंच्यांनी पाठिंबो दिला मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक. तेंच्यांनी परत परत सांगला आमचो सपोर्ट पर्रीकाराक. ज्या दिसा तुम्ही पर्रीकाराक सायडीक काडपाचो प्रश्न येतलो त्या दिसा ते सरकारान आसतले काय नासतले हें अजून ठरोंक ना. एक गोष्ट, तेंच्यांनी सरकाराक अजिबात पाठिंबो दिवंक ना, तांकां सरकाराचें कांयच लागना. दे आर विथ मनोहर पर्रीकर. दुसरी गोष्ट जी आसा नैतिकतेची, ती नैतिकता म्हणटा ती हांगा कांयच उरोंक ना. आयज बीजेपीन खरें म्हणजे बीजेपीन एक स्वच्छ राजकारणाची एक चित्र तयार करून बीजेपी गोंयान येयल्ली, पाऊल दवरलेलें तेंच्यांनी. MGPन तर सामकी फॅक्टरीच जाल्ली MGP म्हणजे आमदार पुरोवपाची, आनी काँग्रेस होलसेलाचेर आमदार विकत घेवपाची एक दुसरी फॅक्टरी जाल्ली. तेतून BJP एक बरें चित्र. आयज BJPची परिस्थिती अशी जाल्या की काँग्रेसीक फाटी घालपाक अशें इतकी तेंची नैतिकता घसरलेली आहा की आतां फुडें काँग्रेस काय आपूण फुडें इतली तेंचे म्हणजे ते तुका सांगता की ते कोण आतां तो सांगता कितले जाण खंय तेंच्या संपर्कान आहात. संपर्कान तुम्ही त्यांच्याकडे आसात, हांगाच तुमची नैतिकता सिद्ध जाता की नाही. संपर्कान आसा म्हणजे तो सांगूंक सोदता की दीपक ढवळीकर जर चड शाणपणा करता जाल्यार तुजो पावसकर आणि बाबू आम्ही चप करून हाडटले, तुम्ही थंय अरे कसली राजकारण चालल्या तुमकां. कसली राजकारण आणि एक पळय विषय आयलो काँग्रेसचे आमदार इम्पोर्ट करता आणि संघटनेचो विषय फाटी पडला अशें कांयच ना. आमची संघटना इक्वली बिल्डअप करपाचें काम सगळें चलिल्लें आसा. आणि आज जे सिट्युएशन आसा पॉलिटिकल सिट्युएशन मातशें वॉलेटायल जाल्लें आसा, देन दॅट इज बिकॉज ऑफ द मॅन्डेट पीपल ऑफ गोवा हॅव गिवन इन 2017. डेफिनेटली आमकां दोन्ही गोष्टी सांबाळून घेवच्यो. याच मुद्द्याचेर हांव घेता की ताणें म्हळें की दीपक ढवळीकर आनी सरकाराचो कांय संबंध ना, सुदीन ढवळीकर सरकारा भितर आसा आनी ताणें आतां मेरेन तुगेले सरकारा विरुद्ध किंवा ह्या इलेक्शना विरुद्ध कांय उलयल्लें ना. तुमी हो आर्ग्युमेंट तांचो मान्य करतात की दीपक ढवळीकर आनी सरकाराचो कांय संबंध ना म्हणून? 100% न्ही. दीपक ढवळीकर पार्टी प्रेसिडेंट, ताणे आपले 3 आमदार दिल्ले आसात. सो दीपक ढवळीकर इज फ्री टू टेक हिज ओन डिसिजन विथ द सेंट्रल कमिटी एज थिंग. आणि सेंट्रल कमिटीच्या विश्वासाचेर ते सगळे ते देवाक आयिल्ले आमी आनी थंयच्यान आमी काम चालू केलां. सो आमी कित्याक ताका फाटी घेतले आनी आमी इतले फुडें चल्ल्या. आमी सुदीन ढवळीकरान ना सुदीन सरान म्हटलें आमकां ना केतन तूं वच, आमी वचचेच नाशिल्ले फुडें. आमी कितें इतले सो वी हॅव ऑल गॉन विथ हिज ब्लेसिंग्स ओनली. सो यू आर म्हणटात की तुमकां सुदीन ढवळीकराचो पूर्ण पाठिंबो आसा. 100% मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाच्या अगेन्स्ट ऑलरेडी म्हज्या हिसबान लास्ट 8 दिसान कांय न्ही म्हटल्यार 250-300 लोकां बरोबर मिनिस्टराची मिटींग जाली. हांव ओपन सांगता तुका, तातूंत आय वॉज द पार्ट ऑफ द मिटींग. सो आय एम टेलिंग यू. हांव 2 हातूंत भितर मुद्दे आसात. दोगूय जाणांक संघटना पडूनच वचूं ना. आमी लोकशाय म्हणून जेन्ना पळय परत तात्विकच मुद्दो काडटा, आमी लोकशाय किंवा राजकीय वेवस्था जेन्ना पळय विचार करताले तेन्ना सदांच एक संघटना म्हणून पक्षान आसपाकूच जाय. म्हणून तर एंटी डिफेक्शन लॉन आतां संघटनाय घेतला. संघटनाय फूट पडपाक जाय, ती पडना इतल्या खातीर कारण आमी आतां पळयतात हें दोगूय जाणांक संघटना पडिल्ली ना. फक्त जिखून आयिल्ले आमदारच सरकार चलयतले, जिखून आमदारच सत्य हें आज BJPचो मनीस सांगता. आनी दुसऱ्या अर्दान MGPन तर आतां म्हजी खात्री जाल्या फाटल्या 20 वर्सांत तांणी पळय आपली संघटना खिळखिडी करून काबार करून उडोवपाचें कारण इज करप्शन. तांकां एकाच फॅमिली कडेन एकाच कुटुंबा कडेन घराणेशाही चलोवपाची आहा. 2 जाणां कडेनच सत्त उरची. जे चड लोक आयले जाल्यार खावपी तोंडां वाडटात. ताका लागून संघटन करप ना. संघटन आयल्यार कांय प्रमाणात लोकशाय येता. एक गजाल जस्ट टू पुट एन आर्ग्युमेंट, तांचो आर्ग्युमेंट आसपाक शकता की फाटली निवडणुकीक आमी खूब सिटी लडयली. सो तांचे वटेच्यान एक प्रयत्न जालो की MGPची बेज वाडोवपाचो किंवा वेगवेगळे मतदारसंघात संघटना जर ना आनी चडशे ताणें आयात केले न्ही. MGPचे हातूंत जे लोकांक तिकेट दिली जातले खरे MG म्हणून कोण आशिल्ले. आतां ताणें नांव 2 घेतली, पाऊसकार आनी बाबू आजगांवकार. दोगूय जाणांनी स्टेटमेंट दिल्लो आसा 2 म्हयने पयलीं की आमी आमचो निर्णय घेवपाक स्वतंत्र आहात. हजर तशें स्टेटमेंट दिलो बाबूल दिला
हा दोन्ही म्हटले तुम्ही बाबून हांव म्हणटा न्ही वेर देर इज पॉवर आय विल गो अशें म्हटलें तें हांव जाणा Very पण right. पावसकरान हो स्टेटमेंट तुमचं 50% जर विधिमंडळ पक्ष जर अशें म्हणटा की आम्ही खंयी वचूं शकता जाल्यार तो एक सुभाष 55 शिरोडकर म्हणा सुभाष शिरोडकर यांनी 33% ताजेरूच आसा तू थर्ड काय वन थर्ड हाजेरूच आसा तशें जाल्यार स्टेटमेंट दिवन अशें म्हाका एक गजाल सांगात की तुमचे मदीं म्हाका व्हेरी फ्रँकली हांव प्रश्न विचारता कारण अल्टिमेटली सरकार चलोवपाची उदरगत करपाची आनी प्रशासन तुगेले मुखार व्हरपाची जबाबदारी तुमचेर आसा आनी तुमचें जर एकूण जर आतां सद्या हें जर पळयलें जाल्यार खंयच ह्या अलायन्सा भितर एक कोहरन्स आसा असो म्हाका दिसना की प्रत्येकाची तोंडां तीन आज इतले बरे ना तुम्ही मिडिया कितें केला तुम्ही एक नांव सांगता तू घराणेशाही म्हणटा पळय ती तू गांधीची घराणेशाही पळयन तुम्ही ती पळोवन चला फुडें आता तुम्ही भाजप काही गजाल सांगता एकूच सेकंड घे आता मनोहरभाई बरो ना म्हणटा तू मनोहरभाई कोयरन्स ना म्हणटा फ्रँकली अलायन्सा भितर कोहरन्स ना म्हणटा तू मनोहरभाई बरो नासून एक सेकंड मनोहरभाई बरो नासून सुद्धा आयज गव्हर्नमेंट इतले बरे चल्ला म्हाका एक सांग तू ना अख्ख्या इंडियेन म्हाका सांग 13 आमदार हांगा 3 आमदार घेवन कोणें गव्हर्नमेंट 2 वर्सां चलयल्या ते चलता अशी चलता झगडटा न्ही हे तुका दिसता म्हाका दिसता तुमकां झगडी जाल्ली जाय आनी विचारता येदो गोंधळ जावन हे सगळे म्हाका दिसता आता डिबेटीन येदे व्हडले सामकी तकलीफ व्हडची हे सगळे म्हाका दिसता दिसपा लागला आता की सरकारच करपाचें न्ही म्हणून 2017 कसली प्रश्न विचारता हो आतां आम्ही जाय ते करतले आम्ही जाय ते झगडटले तुम्ही आमकां विचारपी कोण सरकार चलता न्हू ही पद्धत ना सर तुमकां समजना सरकार बरें चलता गव्हर्नमेंटाची कामां जाता कशी जाता ब्रीज बरी जाता रस्ते बरे चल्ले ब्रिजा बरे चल्ले गोंधळ किशोर आय कॅन से इट इन अ व्हेरी सिंपल वे तांणी म्हळें की अलायन्सा भितर कोहरन्स ना अशें म्हाका दिसता तशें सरकार बरें चल्लां हें तांकां दिसता हा लोकांक दिसता काय ना हो एक व्हडलो प्रश्न आसा दत्तप्रसाद आता द रिपोर्टर्स म्हणजे 3 ऑफ यू who are attacking the 2 politicians okay nobody and all Goans cannot deny की डेव्हलपमेंट बरी रितीन चल्ला बरे रितीन पळय म्हाका एकूच लेट मी जस्ट आज मांडवी ब्रिज कंप्लीट जावपाच्या हाजेर आसा जुवारी ब्रिजूय कित्याक जाय आशिल्लो रे आणि दुसरे आणि लेट मी जस्ट कंप्लीट न्ही सर लेट मी जस्ट कंप्लीट ओके आणि जे रितीन रस्ते बाकीचे सगळे जे आता फ्लायओव्हर्स आणि सगळे जे गरजेचे आशिल्ले गोंय ट्रॅफिक मॅनेजमेंट नाल्यार कशें यॉल आर बोथ इंटरप्टिंग ओके सो जे सगळें इतकें डेव्हलपमेंट जे आज चालू आसा हातून डेफिनेटली PWD तांचे कडेन आसा बाकीचे सगळे जे डिपार्टमेंट्स आसा आमचे कडेन आसा हे बरे रितीन काम करूनच हें चलिल्लें आसा न्ही हय लेट अस एक्सेप्ट ऑनरेबल CM इज नॉट वेल ही इज नॉट एबल टू गीव दॅट मच टायम तो जर मनोहरभाई तितको टायम दितालो जाल्यार डेफिनेटली खूप गोंयांनी फुडें पावपाचें ताचेर कांयच देर आर नो 2 ways अबाउट तुमची जर इतले बरें आसा आणि वेलकम देम फायटिंग द इलेक्शन न्ही See, when I am fighting a election in a constituency, welcome them to the fight. question of welcoming anybody to fight. We are fighting that constituency to win. हांव परत एकदा And you सांगता are not welcoming कोण anybody. ऑपोजिट आसतलो वी आर नॉट कन्सर्न वी विल एन्श्युअर आमचो जो कॅन्डिडेट आसा शिरोडा आनी मांद्र्या बऱ्या मतांनी थंयच्यान निवडून येतलो. हांव इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता टायम म्हजो सारको सोंपला पण लोकांची माफक अपेक्षा आसता की सरकार आनीक अलायन्स हें इतली ताची वादळी जावची न्ही की आमी हांगा राज्याक अलायन्साक आसा आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी एकामेकाची सगळी बत्र भायर काडटात तशी परिस्थिती जावची न्ही तितली तरी एक डिसन्सी पॉलिटिकल पार्टींनी बाळगुची सो दॅट तितली पयलींच लोकांचो विश्वास कमी जायत आसा अशी जर गजाली घडपाक लागल्यो जाल्यार आनीक विश्वासाक तडो वतलो आनी ताजे उपरांत आनीकय इलेक्शनां आसात तेन्ना लोक विचार करतलेच आनी राजकारण्यांनी निमणें एक डिसेंट उदाहरण घालून दिवप आसता तें घालून दितले इतलेंच मागता आनी थांबता आयले इतली बरे तरेन मतां मारली थँक्स अ लॉट पळयत रावत नमस्कार.